पळय खरें सांगचें म्हणल्यार आतां BJPक 10 वर्सांक आसलो कोणाक आसूं हो MLA इलेक्शनाक बसला पळय तोच सांगतालो आपणें हें डेव्हलपमेंट तें डेव्हलपमेंट केलां. तुमी आतां वचोन आमचे पळय कोपेल हांगा सांगता तुमी कोपेल तिसरो वचोन पळयात तो रस्तो खंय पावला पळय ते पळय दुल्लो मायनींग एरिया कशी दिसता पळोवंक. म्हाज्या दारान पळय आतां जाले 8 म्हयने जाले 8-9 म्हयने जाले तो रोड खणून दवरला. आमचो मेन रोड तो दुसरो आसा. इगोजे फुडल्यान रोड पळयात थंयसर तेंच जालें आसा. खोबराडो वयता जाल्यार तिसरो पळयात व्हडली बांय खंय पडल्या रस्त्याक पळय आजून तितून वचोन तुमी कॅमेरा घालून पळयात एका डेव्हलपमेंट म्हणटा. ह्या 10 वर्सांत डेव्हलपमेंट केलो कितें कांय डेव्हलपमेंट जावंक ना. रिस्पॉन्स म्हाका सरोच मेवला लोकांचो मोग मेवला. आतांय रिस्पॉन्स एकदम बरो रिस्पॉन्स आसा आनी लोकांक दिवस ते बेजीक एम्युनिटीज पळय आसा म्हणल्यार 24 hours लोकांक उदक जाय 24 hours लोकांक लायट जाय हें गरजेचें. आमकां बरे रस्ते जाय बरी आतां ही पळय सुवात आसा त्या ट्युरिस्ट एरिया ती आमी बरी क्लीन दवरूंक जाय. गार्बेज फ्री जावंक जाय हांगासर. जशे भिकारी भोंवतात पळय हांगा भीक मागतात ते भिकाऱ्यांक हांगासर वचोंक जाय. तशेंच एक वुमन्स सेफ्टी म्हणून आसा ती सेफ्टी आमच्या बायलांक भोंवपाक आमकां फ्री मेळोंक जाय. जे पळय आदीं आमकां मेळोंक जाय तशें मेळोंक जाय. हांव तजवीज करतलो जाता तितली.